केंद्रान म्हादय उदका प्राधिकरणाचे स्थापणुकेक हयकार दिवप ही बरी गजाल आसा, पूण ह्या प्राधिकरणाचे म्हादयच्या उदका वापराचेर नियंत्रण आसप ही गोंया खातीर चिंतेची गजाल आशिल्ल्याची भिरांत काँग्रेस आमदार कार्लोस फरेरान उक्तायला। आनी आयज तो नोटिफिकेशन आयलो आनी हांवें कितें म्हणलो तेन्ना की आमी पळोवपा पडटले तेगे पावर्स एंड ज्युरिस्डिक्शन म्हणून, आनी तेन्ना पासून हांवें सांगलें की म्हाका भंय आसा की वेन द मादे प्रवाह इज सेट अप इट विल कंट्रोल एवरीथिंग ऑफ द मादे वॉटर बेसिन, एवरीथिंग इन मादे रिवर विल बी कंट्रोल्ड। हांवें सांगलेलें पयलीं एक सायडीन आमचे मुर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी आसा, थिंगा आमचे सीज कंट्रोल करतात आनी कोस्टल लायन कंट्रोल करतात। हे सायडीन तुमकां खबर आसा आमचे मादे वयरसून सकला पासून आमचे मांदोवी रिवर म्हणटा थिंगा हें सामकें हिंगा सील टच जाता, थिंगा आमचे दर्या आहात थिंगा टच जाते मादे हें ऑथॉरिटीचा ज्युरिडिक्शन आसतलें। स्टोरेज म्हणल्यार आमचे डॅम आसा ते उदकाचे तेंय चॅक करतले, अपोर्शनमेंट आतां कोणाक कितलें उदक दिवपाचें, रेग्युलेशन कितल्या सोडपाचें कितलें कंट्रोल करपाचें, and control of the waters of Madhe river. Control of the waters of Madhe river म्हणल्यार खंयसून स्टार्ट जाता थिंगसून काबार जाता थिंगा हे कंट्रोल करतले। मागीर रेग्युलेटिंग रिलीज तें सोड, एनी अदर मॅटर इन्सिडेंट टू कॅरिंग आउट एंड इम्प्लिमेंटेशन ऑर्डर डायरेक्शन। सो हांव कितें म्हणटा आतां कंट्रोल ऑफ द वॉटर्स ऑफ मादे रिवर म्हणल्यार आमचे सगळे आहा ते वयरसून सकला येता तितले ऑल गोवा विल बी अफेक्टेड।